Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. साम्युएलान सावलूक म्हणलें, गेल्ले राती सर्वेस्परान म्हाका कितें कळीत केलां तें हांव तुका सांगतां. आनी सावलून म्हणलें, तर सांग. आनी साम्युएलान सांगलें, तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी, तरी पूण इस्रायल कुळयेचो वडील जावन तूं पावूंक नाय. सर्वेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका माखूंक ना. सर्वेस्परान तुका एक खेरीत काम करूंक धाडलो आनी म्हणलें, वच आनी त्या पातकी आमालेकिटांक नाटाक करूंक तांचो भस्म जाय पर्यंत तांचेर झूज कर. सर्वेस्पराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक नाय? झुजा काळार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलोय आनी सर्वेस्पराक मांदो ना तें कित्याक केलें? सावलून साम्युएलाक जबाब दिलो, हांवें तर सर्वेस्पराचें उतर आयकलांच आनी म्हज्या हातान संपोवन दिल्लें काम हांवें शाट्टी पावयलें. आगाकाक आमालेकितांच्या राजाक हांवें धरून हाडलो आनी आमालेकिताचो भस्म केलो. पूण परजेन जाल्यार लुटीच्या मालांतल्यो भस्म करूंक दवरलेल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू काडून व्हेल्यो. मुणगे, शेळयो आनी बैल, आनी तेंय जाल्यार गिलगाला सर्वेस्परा तुज्या देवाक तांचो योद्न करूंक भेटोवंक. साम्युएलान विचारलें, सर्वेस्पराक कितें मानता? आपलें उतर आयकोल्लें ओ होम आनी योद्न? योद्ना परस आज्ञा पाळप अदीक बरें आनी मेंढरांचे चोरबे परस खालतेपण अदीक मोलाचें. देवाचेर कोलपूंक म्हळ्यार एक जादू करपाचें पातक. आपल्याच वाद्यान चलोवप म्हळ्यार कुडयां देवाक भसपा सारकें. सर्वेस्पराच्या उतराक तुवें पाट केली देखून सर्वेस्परानूय तुका आपणे विंचलोल्या राजाक सोडून दिलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योद्नांनी कसली चूक म्हाका मेळो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता? आनी परत परत म्हजो कोरार तुज्या ओंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समूर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडताय. जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Hallelujah, hallelujah.
देवाचें उतर जिवी आनी सुटसुडीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. मार्को पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस जुवांवाचे शीस आनी फारिसेव उपास करताले ते समय कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हणलें, जुवांवाचे शीस आनी फारिसेव उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांक न्हवरो तांचे सांगाती आसो पर्यान उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. धुवन तुटूंक नासलोल्या लुगटाचो कोपो पोरण्या आंगोस्त्राक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या लुगटाचीं सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोरण्या भुल्ल्यांनी कोण भरिना. भरीत जाल्यार भुल्लीं फुट्टलीं आनी सोरो व्हांवतलो आनी भुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या भुल्ल्यांनी भरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ सर्वेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका माखूंक ना. साम्युएलाचें पयलें पुस्तक 15 वळ 17. नियाळाक आदार. आमचे भशेन एक म्हणणी आसा, रायाचो पर्वत आनी पर्वताचो राय देव करता खिणा भितर. म्हणजे देवाक पदवी आसा धाकट्यो वस्तू व्हड करूंक, व्हड वस्तू ल्हान करूंक. हें गर्विश्ट मनशा सोबें जाल्लें पळयता. देवान इस्रायल पोरचेचे मागणें आयकून सावलूक एका शेतकामत्याक आपले पोरचेचो पयलो राजा म्हूण मागलो. राजवटकी चलोवंक आधार दिलो. पूण सावलू देवाची आज्ञा पाळचे बदलेक गर्वान आपल्या वाद्याचो जालो. झुजा वेळार चोरून हाडलोलो माल दवरलो आनी देवाक आवडटोलें म्हूण समजलो. आयच्या पयल्या वाचपांत देव साम्युएल प्रवाद्या वरवीं सावलूक ताची खोटी वागणूक दाखोवन दिता. ताका राजा कसो नाकारता. योजना परस देवाची आज्ञा पाळप हें देवाक अदीक आवडटा. देव अंतर करिना. ताका जाय आमी आपखुशेन ताचें आयकूंक आनी उतर पाळूंक. मागणें, उपास, दान दिवप आनी दोणमूण आमचें जिवीत बदलता. आमची आत्मीक तयारी करूंक एक व्हड हात्यार जाचे वरवीं आमचो संबंद देवा सोबें वाडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमचो संबंद देवा लागीं आदल्यो चाली रितींनी न्हय, बगर जेजू वरवीं खरे काळजाचे भोक्तीन आनी आत्मीतकायेन जिवंक गरज म्हूण दाखोवळ करता. सर्गीच्या बापा, आत्मीकतायेन तुका आमी आयकूंक आनी तुज्यो आज्ञा नेमान पाळूंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you,
Please like, share and subscribe. देव बरें करूं.